गायन घेऊया A10 पेज नंबर 5 A10. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी आयचे मिसाची भेटेक माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता शेन फिन फेर्नांडीस आपल्या पयल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वाचून मॅरिलीन फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक ही भेट भेटयता. तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी आमची जण एकल्याची सगळी दिनवासण्याची मागणी आमी देवाक उबारुया. वेगवेगळ्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. तेच बरोबर आख्ख्या संवसाराची शांती पासत मागुया. आमच्या देशाची शांती पासत मागुया. मणिपूर आनी हेर स्टेटांनी शांती आसूंक आमच्या लोकां पासत आमी मागुया. तशेंच सगळे जे ऑथॉरिटीज आसात तांणी जाता ते भाशेन प्रयत्न करून ह्यो सगल्यो वस्तू कंट्रोलान हाडूंक तांचे पासतूय मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ता भाव भयणीनो, आमचो देव आमचो खूब मोग करता आनी ह्या पासत आमकां वेळाच्या वेळार ज्यो वस्तू गरजेच्यो त्यो आमकां दिता आनी आमकां आपले प्रवादी पाठयता. तरी आसतना जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत देवाचो संदेश घेवंक चुकल्या आनी देवाच्यो वाटो सोडून आमी संवसारी वाटांनी गुल्ल जाल्या. असलें आमच्या चुकीचें हे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. बिरशेबा सोडून जाकोब हारांचे वाटेक लागलो. एका जाग्यार पावतच दीस दारीर पडलोलो देखून ताणें थंय रात सारली.
थंय आसलोल्या फातरां मदलो एक फातर घेवन ताणें आपलें उशें केलें आनी तो आड पडलो. तेन्ना ताका एक सोपन पडलें. थंय एक निसवण आसली. ती जमनीर थावन स्वर्गाक तेंगताली आनी देवाचे दूत तिचेर चोडटा देंवताले आनी तिचे वयर सर्वेस्पोर आसलो आनी तो म्हणटालो, हांव सर्वेस्पोर, तुज्या बापा अब्राहमाचो देव आनी इजाकाचो देव. तूं आड पडलाय तो देस, तुजे आनी तुजे सोंस्तीचे आदीन हांव कोत्तलों. तुजी संसद दुलीच्या कोणया परी वाडटली आनी तूं ओस्तोमतेक आनी उदेंतीक, उत्तरीक आनी दक्षिणेक वाडोवन वेतलोय. तुजे उदेशी आनी तुजे सोंस्ती उदेशी प्रितुमेच्या सगल्या कुळांचेर आशिर्वाद पडटलो. पळय, हांव तुज्या सांगाता आसां. तूं वेताय थंयसर हांव तुका सांबाळटलों आनी तुका परतो ह्या देसान हाडटलों. कित्याक हांवें बासायलां तें शाती पावयल्या शिवाय हांव तुका सोडचो ना. तेन्ना आपले न्हिदेंतलो उठून जाकोबान म्हळें, खरेपणी ह्या जाग्यार देव आसा, पूण हाची म्हाका खबर नासली. भिवन ताणें म्हणलें, कितली भिरांकूळ ही सुवात. हें खरेपणी देवाचें घर, हो स्वर्गाचो दारवंटो. भोव सकाळीं उठून जाकोबान उशें केलोलो तो फातर घेतलो आनी यादगिरी कसो तो थंय उबो करून दवरलो आनी ताच्या माथ्यार तेल ओतलें. त्या जाग्याक बेतेल म्हूण ताणें नांव दिलें. पूण त्या शाराक आदीं लूज म्हणटालीं. जाकोबान असो सोपूत घेतलो, देव म्हज्या सांगाता आसत जाल्यार आनी हे वाटेन चलतना म्हाका सांबाळीत जाल्यार, म्हाका जेवूंक खावंक आनी न्हेसूंक पांगरूंक दीत जाल्यार, आनी हांव सुरक्षीत म्हज्या बापाच्या घरा परतोन जाल्यार, सर्वेस्पोर जातलो म्हजो देव. आनी एक यादगिरी कसो हांवें उबो करून दवरलोलो हो फातर देवाचें घर जातलो. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब. म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. परतून म्हणया, म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शरणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव. तुजेर विस्वास दवरतां. जबाब. म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारीकाराच्या फासांतलो आनी मोनादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकां खाल तुका आसरो मेळटलो. जबाब. म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलों. जबाब. म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मोन्नाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओ मरण पर्ज लायलें.
Ze sorves pora, ze sorves pora, zoi, 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 zoi. Ze sorves pora, ze sorves pora, zoi, 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 zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हळें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रक्तपाट जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगवस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगवस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातलीं. पाटी वडोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हळें, भिवू नाका दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गडबड करतालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ती ताका हांसताली. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. 90वें स्तोत्र भाव भयणीनो आयचें जाबाब स्तोत्र कशें आमी वाचलां. म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. भाव भयणीनो, हीं उतरां आमकां आयज खरीं गाय वा आमच्या जिविताक आयज असल्या उतरांची गरज आसा काय? तुजेर हांव विस्वास दवरतां. देवान आमकां रचल्यात, ह्या संवसारांत धाडल्यात आनी वेळाच्या वेळार काळाच्या काळार ज्यो ज्यो वस्तू आमकां जाय वो जो जो संदेश आमकां जाय, जी मनशां आमकां जाय, तांकां देव पाठयता. म्हणटोच गॉड इज अ प्रोवायडर. गॉड आमकां दिता, देव दिता. पूण देव दिता तें आमी घेतले हांव जाल्यार ताचेर विस्वास दवरपाक आमकां भोव म्हत्वाचें, भोव गरजेचें. कित्याक जायते फावटी हो विस्वास देवाचेर दवरचे बदलेक हेर दुसऱ्या वस्तूंचेर आमचो विस्वास आमी दवरता. आयचें शुभ वर्तमान जें आमी आयकलां, हीच घडणी लुकास आपल्या शुभ वर्तमानान मातशी व्हडली करून सांगता, डिटेल्स सांगता कितें कितें जालां तें. जाल्यार 2 जाण, एक 12 वर्सांचें चेडूं आनी एक 12 वर्सां रक्तपाट जाल्ली अस्तरी, दोगूय जाण पेरिगान सांपडल्या. एकल्याचो जीव गेलो आनी एकली ही अस्तरीची आसा, तिणें संवसारी वस्तू सगल्यो ज्यो आसात, उपाय आसात, ते घेवन पळयले. कितल्या दोतोरांशी गेली, पूण कोणेंच तिका बरी करूंक जावंक ना. तिची जोर, रोगताची जोर सुकूंक ना आनी ती कश्टवताली. तर असल्या वेळार ह्या दोगांयकूय सोडोवपाक हें ल्हान चेडूं 12 वर्साचें जें सोंपलें, मेलें, ताका जेजू जिवो करता. तालिता कुम, चेडवा तुका सांगता उठ. आनी तें मरणांतलें उठलें. जरूय लोक हांसतालो, लोक फकाणां करतालो, वो आनी कितें सांगता, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां, कित्याक सगल्यांनी ताका पळयलां की हें चेडूं मेलां म्हूण. आनी जेन्ना ताका मरणांतलें जेजून उठायलें तेन्ना सगल्यांक खबर पावली आनी जायत्या जाणांनी जेजूचेर विस्वास दवरलो. कित्याक तांणी देखलें. ही अस्तरी सगळे कडेन सोदल्या उपरांत जेजूची खबर जेन्ना तिणें आयकली आनी जेजू त्या वाटेन येवपाचो आसा वो जेजू त्या वाटेन वेता म्हूण तिका कळ्ळें
तेन्ना बेगीन बेगीन तिणें आपल्याच भितर म्हणलें, जरी तर जेजूच्यान इतलें बरें करपाक जाता, म्हाकाय ताच्यान बरें करपाक जाता. पूण सद्याक बिजी मनीस तो, धांवता धांवता लोक कितलो ताचे फाटल्यान आसा, पूण जरी तर म्हाका एक सोयीक मेळ्ळो ताच्या आंगवस्त्राचे देगेक पासून हात लावपाक, म्हणजे जेजू मुखार मातशें तरी लागीं येवपाक, जाल्यार हांवूय बरी जातलीं हो विस्वास तिचो. आनी तिणें कशेय भाशेन ते लुटीन भितर सरून जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लायलो, तिची झर सुकली आनी ती बरी जाली. भाव भयणीनो, आमचो विस्वास कोणाचेर आसा? देवाचेर आमचो विस्वास आसा काय? आनी देवाचेर आमी आमचो विस्वास आनिकूय खोल करूंक आमकां आयज कारण आसा काय? दुबाविरेत आमकां कारण आसा जेन्ना आमचे भोंवतणी आनी आमच्याच भितर जायते तरेचें वयर सकयल जाल्लें आसा. एके भशेन आमी पेरिगान पडलेलीं आसा, सगळे वाटेन खतरो दिसती पडटा, डेंजर दिसती पडटा, आनी असल्या वेळार जेजूची आमी येवपाक गरज. नाजाल्यार जेजूक आमी आमचे लागीं हाडपाक गरज. आमी शुभ वर्तमानान आयकलां, जेन्ना तो अधिकारी जेजूशी गेलो तेन्ना जेजून आनी वेळ काडूंक ना, उठलो, ताचे लागीं चलूंक लागलो. म्हणटच आमी जीं कोण बरीं आसा, जीं कोण बरीं ना, तांचे सवेन जेजूक व्हरपाक जाय. आनी जेजूक व्हरपाक जाय म्हणल्यार घडये आमचो वेळ तांकां दिवन, देवाचें उतर तांकां सांगून, हो पवित्र संस्कार तांकां फावो करून, जेजू जेन्ना तांचे बरोबर लागीं आमी व्हरता तेन्ना जेजू जें कितें बरेंपण तांकां दिवपाचें आसा तो दिता. आनी दुसरे वाटेन हे वस्तुरे भाशेन आमी जेजूशी वचपाक जाय. जेजूशी वचपाक आमकां ज्यो आडकोडी आसात, एक्सक्युजीस आसात, कारणां आसात, ती मातशें कुशीन काडून जाता ते भाशेन जेजू बराबर वेळ सारून पवित्र संस्कारान, हो पवित्र संस्काराचे भेटेन आमी हो वेळ काडपाक जाय. आमी देवाचें उतर वाचून तें नियाळून जेजूशी आनीक लागीं येवपाक जाय. तेन्ना आमकां ही बरेपणां भाव भयणीनो फावो जातलीं. पयले वाचपान आमी आयकलां, देव कशे भाशेन आपणे विचून काडलेल्यांक सोडिना, ताच्यो बासावण्यो केन्नाच चुकीच्यो जावपाकूच शकना. ज्यो ज्यो बासावण्यो देवान केल्यात त्यो सगल्यो त्यो पाळटलो. आनी देखूनच जाकोबा सवें ताका त्या दर्शनान देवान सगळें दाखयलें की हांव तुजे बराबर आसतलो आनी बासायल्ल्या देसान तुका व्हरता, तुजे सोस्तीक हो बासायल्लो देस दितलो म्हूण जी बासावणी केल्ली आसा ती हांव सर्वेस्पोर देव पाळटलोच. तर देवाचेर भाव भयणीनो विस्वास दवरुया आनी देवाचेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत चलून एकामेकाक आमी जेजू दिवया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38. C24. Salve-spera Sister Basta. Tužia udar branka. Tebe da můžeš Salve-spera Sister Basta. Tužia udar branka. Dacă solo tu ca bătrân, dacă le îndlăm și celor întâlnăm. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचें अंतस्करणां नितळ जावं
आनी सर्गीचें सूख जोडच्या आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांचा आसनांच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळ तुवें रचलें ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता. तुज्या स्वता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपणांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुट पोरगो तुया तुज्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचे सवें केल्ल्यो भासावण्यो देव सगल्यो पाळटा. आमी ताचेर विस्वास धरूंक आनी आमी देवाच लागीं येवंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं बराबर आनी विस्वासान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पाखां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गायन घेवया D31 आत्मिक कुम्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन तुझी
प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया E6 पेज नंबर 80 E6. मोजा देवा सदांच वाखाणटलो. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो.